आदलो हरियाणाचो वादग्रस्त मंत्री गोपाल कांडाची कंपनी गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स कसिनो लायसन रिन्युअल फी वाडयल्या म्हूण परत हायकोर्टात। सध्या लकी 7 कसिनोच्या लायसनाचेर महाराजात कांडाचो कसिनो चलता। 27 एप्रिलाक रिन्युअल फी भरपाची निमणी तारीख। मुजतीत फी भरली ना जाल्यार कितें काय म्हूण हायकोर्टान सरकाराक विचारिल्ले। सरकार म्हणटा फी भरनाशिल्ल्यांक नोटीस काडून तांची बाजू आयकतले। सरकाराचे जापे प्रमाण 27 एप्रिल मेरेन कसिनो लायसन रिन्युअल फी भरची। फी भरली ना म्हूण तात्काळ लायसन रद्द जावचें ना। फी भरली ना जाल्यार कंपनीक प्रक्रिये प्रमाण नोटीस काडटले। नोटीशीक मेळिल्ल्या जापे प्रमाण कारवाय जातली। त्या उपरांत केल्ले कारवायेचेर कसिनो कंपनी कोर्टात वचूंक शकता। गोल्डन ग्लोब हॉटेल कंपनी कसिनो लायसन रिन्युअल फी वाडयल्या म्हूण सरकारा आड हायकोर्टात गेल्या। कसिनो लायसन रिन्यू करूंक पयलीं 11 कोटी फारीक करपाचे पडटाले। आतां खंय 30 कोटी भरचे पडटले। हप्त्यांनी फी भरपाक सूट दिवपाची कंपनीची विनवणी हायकोर्टान भायर मारली खरी, मात एकादामान रिन्युअल फी भरली ना तरी कसिनो तात्काळ बंद जावचो ना। कोर्टान फुडली सुनावणी गिमाच्या सुटये उपरांत दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।